फोंडा पोटवेंचणुकीच्या फाटभुंयेचेर राजकीय पक्ष ॲक्टिव्ह जाल्यात. काँग्रेसीन सोमारा कार्यकर्ते वांगडा बसका घेतली. काँग्रेसीचो उमेदवार बेगीनच जाहीर करतले म्हण प्रदेशाध्यक्ष सांगता. निश्चित केला की ह्या फावट बाय इलेक्शन आमी जिखतले. तो उत्साह पळोवन आज म्हाकाय खात्री जाली की ह्या बाय इलेक्शनाक 100% काँग्रेस पक्ष जिखतली. ह्या फावट सुद्धा फोंड्यान जे ग्रासरूट लेवला वयल्यान जे आमकां फिडबॅक येतलो ते ग्रासरूट लेवला वयल्यान येतले तेच तांच्या दॅट वील डिसायड द कॅन्डिडेट. ऑलरेडी तुमचा राजेश वेरेकर आसा न्ही म्हणटा फोंड्या, तरी तुमकां अजून पर्यंत नाव चिंतपाची गरज आसा म्हणटा. राजेश सांग तुका चिंतपाची ना म्हणल्यार अजून तू नाव सांगिना पळय डायरेक्ट म्हणटा. ना ना तुवें प्रश्न पण बाय इलेक्शन तू डायरेक्ट सांग आमकां न्ही राजेश वेरेकराक हे करतले म्हणून. शॉर्टली डिक्लेअर जातले. बाकी पक्ष आशिल्ले गोवा फॉरवर्ड हो आमचो प्री पोल अलायन्स पार्टनर आशिल्लो आनी ह्या निवडणुकीकूय तो आमच्या बरोबर आसा. तर बाकीच्या पक्षाचे हांव तुका कशें उत्तर दिवं हे तुवें प्रश्न तांकां विचारपाक. तुमची तयारी ना फोंड्या कितें दिसता कितें करचें ना म्हाका काय दिसना. तुमची कितें तयारी आसा बाबा? तुम्ही सगळ्यांनी एक जावन लढटले काय? ऑलरेडी डिक्लेअर जाल्लो आसा. राजेश वेरेकर हो आमचो फोंडेचो हो लिडर. त्या भायर आमचे इतले सगळे लिडर आसा दे ऑल वील डिसायड हू हॅज टू बी द कॅन्डिडेट. आरजीपीचो मनोज परब म्हणटा युतीक तयार अजून कोणूच येवंक ना. फोंडा बायपोलाकूय लागून कोणूच अप्रोच अजून तरी जाल्लो ना. आमकां दिसलेले अप्रोच जातले कितें तरी वांगडा करपाक तांकां जाय अशें दिसतलें, पूण सध्या तरी काय हालचाल ती तेंच्या वाटेंतल्यान जावंक ना. आनी तेंच्या जर प्रेजिडेंटाचे स्टेटमेंट पळयत आनी तेंच्या सावथ एमपीचे जर स्टेटमेंट पळयत जाल्यार हेच्या वयल्यान अशें दिसता की तांकां आरजीची गरज ना आनी ते इंडिपेंडंटूच वचोन बीजेपीक जिखोवपाक सोदता अशें म्हाका तरी सध्या तरी दिसता. पूण पळोवया, आमी रावतले, आतां मातसो टायम आसा, पूण सध्या तरी काय अप्रोच जावंक ना. पूण अप्रोच जाले जाल्यार विचार जातलो हाचेर. अप्रोच जाल्यार 100% विचार जातलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.